गोंयचे टुरिजम गोंयचे पर्यटन भायल्यांच्या हातांत वता म्हणून सरकारान जतनाय घेवची अशी म्हणून आर्चबिशपान 27 डिसेंबराक सरकाराक एक शिटकावणी दिली. ताणें खुबश्यो शिटकावणी दिल्ल्यो, तातूंत भितरली ही एक शिटकावणी. मागीर पयर तुमी सगळ्यांनी टीव्हीचेर पळयलें जातलें, मोरजे पंचायतीन खुबशे रशियन टॅक्सीकारांचे परवाने रद्द केले. हातूंत RTO आयलो, डेप्युटी कलेक्टर, सगळे लोक आयले. पयले फावट आमकां आयकूं येता की सरकार कितें तरी काम करता, सरकारी एजन्सी पळय आसा न्ही त्यो काम करपा लागल्यात. नाल्यार कितेंय बी आओ जाओ घर तुम्हारा कितेंय कुछ भी चलता है असले गोंयांत चलताले. थंय डेप्युटी कलेक्टर एक आसा बायल मनीस बरें काम करता. तिणें ऑर्डर दिल्ली सगळे रशियन बोर्ड काडून उडयात आनी तिणें इंट्रस्ट घेतिल्ल्यान तिणें तातूंत आपल्या कामांत रस घेतिल्ल्यान कामा फाटल्यान लागिल्ल्यान आतां खुबश्यो गजाली थंय जावपाक लागल्यात. म्हणटकर हे जाली मोरजेची रशियनांची गजाल. थंयचे लोकांनी मोरजे मांद्रे तेवटेन सगळ्याक रशियनाक बोट दाखयले. रशियनांनी हात गिळपाक सोदपाक लागले. हात गिळपाक सोदून रशियना खातीर आपलें पोट भरता म्हणून त्या रशियनाक वेलकम येवकार दिताले. आतां रशियन तांचें पोट भरपा वाट्याचें तांच्या पोटार पांय दिवन रशियन आपलें पोट भरपा लागले. हे आतां हळू लोक उठपा लागले. म्हळ्यार आमची संस्कृताय हे लोक पेड्ड्यार करतात, आमची अर्थीक जीण हालोवन उडयतात. हांचो आमकां कसलोच फायदो ना. हांकां धांवडायात. निदान धांवडायना जाली हांचे हे जे आमचे आमी काम करपाचें ते काम करतात ते बंद करात. हें आतां थंय सुरू जालां, हें गोंयभर सुरू जातलें. कारण टुरिजमाचो फायदो चड कोणाक जाता, गोंयकारांक जाता काय भायल्यांक जाता, ज्या लोकांनी हांगा धंदो सुरू केल्या ताजो अजून अभ्यास जावना. आनी तें जर टुरिजम चड जालें, गोंयच्या लोकांक जर नुकसान जाता जायत जाल्यार तितलो आमकां टुरिजम कित्याक जाय, एक लिमिटेड आसचो, अती नासचो. अती ते माती म्हणटा ते तुमी मिनाच्या हातून कितें जालें तें पळयलां. एकदम चड मीन जालें, सगळे बोवाळ जालो, सुप्रीम कोर्टान थांबयलें. अरे एग्जामीन करात, पर्यावरण करात, हें करात तें करा, सगळें तपासात आनी मागीर करात. टुरिजमांतूय तशें जावपाक जाय. टुरिजम म्हणलें म्हणून तें कितलेंय तुगेलें जाय तितलें करात, आमकां कांयच त्रास जायना अशांतले गजाल न्ही. टुरिजमान सामाजीक पर्यावरण पेड्ड्यार जाता, ड्रग्स पसरता, चिंदळकी पसरता, सोरो पसरता, कल्चर पळय आसा न्ही, अस्मिताय गोंयची पेड्ड्यार जाता, सगळी वेस्टर्न अस्मिताय जावन वता. आनी पयसो सुशेगाद पयसो सोंपेपणान पयसो मेळटा म्हणून काम करपाची संवय वता भुरग्यांची. अश्यो खुबश्यो गजाली जातात आनी ह्यो खुबश्यो गजाली दर्यादेगेर जावपाक लागल्यात. अजापाची गजाल म्हणून अजुनूय एक NGO सुप्रीम कोर्टात वचूना की बाबा टुरिजमाक लागून आमचें सामाजीक पर्यावरण पेड्ड्यार जाता. तर सामाजीक पर्यावरण पेड्ड्यार जातलें म्हणून हे टुरिजमाचेर आळो घालात असो कोणेच सुप्रीम कोर्टाक दावो करूं ना. कारण टुरिजमाचे आड कोणूच वचना. होय मुद्दो लक्षांत घेवचो गोंय सरकारान आनी गोंयच्या लोकांनी. आनी टुरिजम जावं, मीन जावं नाल्यार उद्देग धंदे जावं, सगळे हाका एक्टिविटीक अर्थीक जी कारवाय आसता, अर्थीक जी बांदावळ आसता, तातूंत एका कारवायेक आनी दुसरे कारवायेक सदां एक बॅलन्स आसपाक जाय, एक समतोलपण आसपाक जाय. बॅलन्सा भायर गेले, बॅलन्स ना, ताच्या भायर गेले, शिमे भायर गेले म्हणटकर सगळे त्रास जातात. आनी रिविजीट द इकॉनॉमीक एक्टिविटी, इकॉनॉमीक पॉलिसीज ऑफ गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा ते करपाची कांयच गरज ना. पयर आर्चबिशपान म्हणलें तशें रिविजीट करपाची कांय गरज ना. प्रत्येक हाजेर जर कंट्रोल दवरत जाल्यार सारकें जातलें. आज पयलीं बसून चलत आयल्यान तें भायर उडोवन दुसरें सुरू करपाक कांय अर्थ ना. प्रत्येक हाजेर कंट्रोल दवरचो, बरे तरेन धोरण आंखचें आनी बरे तरेन चालीक रावचें, सगळें सारकें चलतलें आनी हे टुरिजमाकूय जाग्यार बसोवचें. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा गेट वेल सून पंगडान सरकाराचेरय बडी मारली आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचेरय बडी मारली. पर्रीकार सरकारान मुळावे शिक्षणाचो प्रश्न रेफ्रिजरेटरान भितर घाल्लो आनी दार बंद केल्लें. गेट वेल पंगडान दार उगडलें, तो विशय भायर काडलो आनी आतां लोकां मुखार दवरला. भारतीय भाशा सुरक्षा म्हणजे जे आमी पॅरंट बॉडी म्हणटाले, खरें म्हणल्यार आमी कसल्यो गजाली करतना तांकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी कसलीच गजाल करूना. पूण गेले 9 म्हयने जाले सरकार वगी आसात, पूण BBSM
भारतीय भाशा सुरक्षा मंचूय सध्या वगी आसा. म्हणजे आमकां आतां भंय पडला की आमी हेंच्या फाटल्यान आशिल्ले तो फक्त आमचो वापर करपाक हे आमचो वापर करतले काय कितें, फक्त इलेक्शनाचो मुद्दो घेवन आमकां मुखार काडलेला काय कितें, असो आमकां प्रश्न पडपाक म्हणजे आमच्याच लोकां परिस्थितीन आमकां भंय दिसपाक लागला. सो आमी तांकांय विचारता की बाबा BBSMचो तुमचो स्टँड कितें. आमी मागता मनोहर पर्रीकार सरकारा कडेन की ही पॉलिसी पब्लीक प्लॅटफॉर्मार फॅक्ट्स अँड फिगर्स डिफेंड करचे, जाय त्या विद्वान विचारवंतांक हाडुनी आनी ही पॉलिसी डिफेंड करुनी. दीस इज अ ओपन चॅलेंज. आमचो मनीस फक्त एकटो आसतलो. दीस इज टर्निंग आउट टू बी अ एड्युकेशन स्कॅम. ही 130 स्कुलां आसा तांकां 2011-2012 ह्या वर्साक कितले अनुदान दिला काय म्हणून 24,77,28,136 रुपया, 1,60,000 दर म्हयन्याक ह्या स्कुलांक मेळटा. आनी नव्यो शाळा आमच्या मुळाव्या भाशेन सुरू करपा खातीर 28,000 दर म्हयन्याक. हो कसलो न्याय. तितल्यान खंयच्याच परिस्थितीन ही फटिंगपणां चलोवन घेवचें ना. आनी क्लियर कट आमचो स्टँड आसा, आमचें धोरण आसा की 2013-2014 हे वर्स एकाडेमीक इयर सुरू जावच्या पयलीं ह्या विशयाचो सोक्षमोक्ष लागपाक जाय, हो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. इंग्लीश माध्यमाच्या मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय दिगंबर कामतीच्या काँग्रेस सरकारान घेतिल्ल्यान भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान दिगंबर कामत गेट वेल सून ह्या पंगडान दिगंबर कामती आड आंदोलन करून ताका नाकाशेवट केल्लो. 2011 वर्साच्या इफ्फीत विष्णू सुर्या वाघ आनी सांगात्यांनी ब्लॅक कार्पेट कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. फाटल्या वर्सा मार्चांत जाल्ल्या वेंचणुके उपरांत भाजपाचें सरकार गोंयांत आयिल्ल्यान इंग्लीश माध्यमांतल्या मुळाव्या शाळांक मेळपी अनुदान बंद जातलें असो अदमास आसलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान काँग्रेस सरकाराचें शिक्षणीक धोरण तशेंच दवरून इंग्लीश माध्यमाच्या मुळाव्या शाळांक अनुदान चालूच दवरलां. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा तरी अनुदान धोरणांत बदल जातलो अशी आस्त भारतीय भाशा सुरक्षा मंडळाचे फुडारी बाळगून आशिल्ले. मात फुडल्या शिक्षणीक वर्सा खातीर इंग्लीश माध्यमाची पुस्तकां छापपा खातीर गोंय सरकारान ह्या आदींच टेंडर काडलां. शिक्षणीक धोरणांत बदल करपाची सरकारची इच्छा ना ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या. आमदार विष्णू सुर्या वाघ आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे जाळवणदार आतां कितें करतात तें पळोवचें पडटलें. गेट वेल पंगड म्हणजे कितें. पयलीं जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना दिगंबर कामत गेट वेल सून म्हणून घाल्लें तांणी. दिगंबर कामतीची शिक्षणाची पॉलिसी धोरण शिक्षणाचें धोरण सारकें ना म्हूण ताजें आरोग्य सारकें ना म्हणून तूं बेगीन बरो जाप असो ताजो अर्थ. मागीर वेंचणुको जातकर काँग्रेस सरकाराक सकयल देंवचें पडलें, BJP सरकार आयलें आनी म्हणून ताणें कितें केलें, दिगंबर कामत गेट वेल सून म्हणटा दिगंबर कामत काडून उडयलें आनी फक्त गेट वेल सून आसा. आतां दिगंबर कामत आशिल्लें पळय न्ही तो जागो खाली आसा, अजून ताणें ताजेर कांय घालूं ना. पूण तो मुख्य मुद्दो न्ही. मुख्य मुद्दो ताणें सांगला कितें की BJP सरकारान 24 कोटीचें स्कॅम केला. स्कॅम कसलें तर 130 डायसिसीन इस्कॉलां ज्यांनी कोर्टाची ऑर्डर मानली ना, कोर्टाची ऑर्डर मानना आसतना फटी मारल्यो, कोर्टाक फसयलें, सरकाराक फसयलें, ते इस्कॉलांक पर्रीकार सरकारान 2011-12 ह्या वर्सा 24 कोटी अनुदान दिलें. ज्या लोकांनी इल्लिगल काम केलें तांकां 24 कोटीचें अनुदान दिलें. इल्लिगल काम केलां, डोंट वरी, हांव आसा न्ही, दिलें आनी मागीर तें आतां परतून चालू आसा, हेय वर्सा चालू आसा. दुसरी गजाल ते कितें म्हणटात, मनोहर पर्रीकारान खुबशीं भाशणां दिल्लीं विरोधी पक्ष फुडारी आसतना जेन्ना आंदोलन चलतालें हे धोरणा विरुद्ध, खंयच्या इंग्लिशीक अनुदान दिवपाच्या धोरणा विरुद्ध आंदोलन चलतालें तेन्ना ताणें खूब भाशणां दिल्लीं की मुळावें शिक्षण हें मायभाशेंतल्यानूच जावंक जाय. ती ताणें याद करून दिल्या. आनी तूं इतलीं भाशणां करतालो तर हो यू टर्न कित्याक काय म्हणून. आतां ताणें तूं तांकां हें कित्याक दिलां काय म्हणून. पूण तूं शिक्षणांत राजकारण हाडटा, राजकारणा खातीर तुका आतां ते ठरावीक लोक जाय, ठरावीक समाज जाय, तो तुजो हक्क. पूण शिक्षणाची आनी ताजी भेसळ करनाका, शिक्षणाचेर ताजो परिणाम जावंक दिनाका. म्हणून ताणें कितें सांगलां की बेगीनच्या बेगीन हो प्रश्न जाग्यार घाल. दुसरी गजाल, भारतीय भाशा सुरक्षा मंच
भारतीय भाषा सुरक्षा मंच BJPचे खाना खांदो लावन मोगोचे खांदो लावन आंदोलन करतालो आणि जो BJP मोगो युती जी पावरार आयल्या ताका खूबसो कारणीभूत भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आसा अशें आमकां दिसता. आतां हें जर कारण आशिल्लें आनी भाजपा काँग्रेस सरकाराक भायर उडोवपाक तुमी मदत केली आनी हें आमचें शिक्षणीक धोरण जर आमकां जाय तशें जावचें अशें म्हणून केल्लें आनी आमकां जाय तशें आतां जालें ना, तुमी वोगी कित्याक बसल्यात? भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आज वोगी कित्याक म्हणटकर हो प्रश्न तांणी विचारला आनी हें बरोबर न्ही. तुमी हाजी जाप दिवपा जाय, गोंयकारांक जाप दिवपा जाय. नाल्यार गोंयकारांक आंदोलन कित्याक करपा लायलें, गोंयकारांक भाजपाक वोट कित्याक करपा लायलें, हें ताणें विचारलां. आनी तिसरें ताणें सांगलां आमी म्हणटात ते चुकीचें आसत जाल्यार आमचे कडेन यो आनी भासाभास कर, पब्लिकली भासाभास कर, भौशीक लोकां मुखार भासाभास कर, भौशीक माचयेर येवन कर, आमी करपाक तयार आसात. आतां हाजो निकाल पर्रीकार सरकारान लावचो पडटलो. हाजें उत्तर पर्रीकार सरकारान दिवचें पडटलें बाबा स्कॅम काय न्हय स्कॅम. आतां खंयचें सरकार म्हणटलो आपणें स्कॅम केलें म्हणून, हेंय सरकार म्हणटलें आपणें स्कॅम करूं ना म्हणून. कारणां दिवचीं कित्याक स्कॅम न्हय, कितें न्हय. आनी मागीर आतां फुडें कितें करतले तेंय बी सांगचें म्हणटा लोकांक आपली दिशा थारावपा मेळटली. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची परिस्थिती अर्जुना भशेन जाल्या. अर्जून खंय झगडटा आसतना अरे हे सगळे आपल्यातलो कोणा विरुद्ध झगडटलो, कितें करतलो म्हूण हताश जाल्लो खंय. मागीर कृष्णान ताका उपदेश केलो. म्हणटकर तशी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची परिस्थिती जाले काय दिसता. सगळेच आपलेच लोक अरे BJP आपले, हेही आपले, गेट वेल सुनी आपले, आमी कितें करपाचें काय ना, कोणाक कांय खबर ना, कितें उलोवपाचें, सगळे वग्गी आसात. तांणी ही दिशा आपली थारावची पडटली. एक तर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच बंद करात, ना जाल्यार तुमकां जें जालें ना तें जावचें म्हणून झगडात. मागीर सरकार खंयचेंय आसूं, प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, तत्व म्हणजे तत्व. मागीर जो तत्व त्या तत्वाक जर मानना जाल्यार ताणें मानचें म्हणून तुमी आंदोलन करचें. एक तर आंदोलन करात, चालू दवरात. तें आंदोलन करपाची जर शक्ती ना जाल्यार तें भारतीय भाषा सुरक्षा मंच बंद करात. वोगी रावन तूं भाशेक सुरक्षा दिवपाक शकचो ना. हें तांणी सांगपाक जाय. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आमचे आयचे विशय हांगाच सोंपतात. आयचो प्रोग्राम, आयचो जाया जागे प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे.